खंड खातें 16 एप्रिलाक चवथो ई ऑक्शन करता. स खंड ब्लॉकांचे ऑक्शन जातलें. कुडणेचे 2, पिसुर्लेचे 2 आनी 1 अडवलपालचो. जाल्यार दक्षिण गोंयांत कावरे ब्लॉकाची पावणी जातली. एक्चुअल ऑप्शन आता 16 तारखेच्यान सुरू जातले, 16 एप्रिलच्यान, आनी ते कंटिन्यू जातले. टोटल आमी 6 ब्लॉक काडले ऑप्शनाक. तातूंचे 2 कुडणे आसा, 2 पिसुर्ले, 1 अडवलपाल आनी 1 कावरे हांगा. सो अशे 6 ब्लॉक आसा. ह्या फावटी प्रत्येक दिसा 1 ब्लॉकाचें ऑप्शन आसतलें आनी मदीं 1 दीस गॅप आसतली. सो त्यामुळे मातशें अशें ऑप्शन जो शेड्यूल आसा तो फुडें वतलो. आनी हे 6 जे ब्लॉक्स आसा तातूंत अपफ्रंट पेमेंट जो येतलो आमकां, म्हणजे जो इमिडिएटली पे करपाचो आसा तो 220 कोटी. एक्चुअल जो रेवेन्यू आसा तो मागीर येता, म्हणजे प्रोडक्शन सुरू जालें, डिस्पॅच सुरू जालें, तो मागीर येता. पण आतां इमिडिएट जो गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू येतलो इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट पेमेंट, दॅट इज 220 crore. आनी ह्या 6 ब्लॉका भितर आमचे 167 मिलियन टन्स ओर आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.